Ezekiel chapter 11 verse 19. हांव तांकां एक नवे काळीज दितलो आनी तांचे भितर एक नवो ओत्मो घालतलो. हांव तांच्या कुडींतले पत्राचे काळीज काडटलो आनी तांकां एक मासाचे काळीज दितलो. Jeremiah chapter 17 verse 7, 8 and 9. जो मनीस परस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखासारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पाळां सदांच पातवी. सुक्या दाडीच्या वर्सा ताका परमाना आनी फळां दिल्या बगार तो केदीस रावाना. दुसऱ्या सर वस्तुप्रास मनशाचे काळीज कपटी, ते बरे करूंक जायना, ताचो टाव घेवंक कोण शकता. Isaiah chapter 66 verse 13. जशे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पोर दयाळ आनी नितीवोत, आमचो देव काकुलदार. Revelation chapter 3 verse 20. पळय, दारार बुडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता, तांच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी तांचे सवे जेवतलो, तोय मुजे सवे जेवतलो. Luke chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक सात दीस जावचे कसलेंच ना. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो तीर ओत्मो मुजे भितर घाल. Psalm chapter 94 verse 14. सरस्पर आपल्या परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजाचो सांडचो ना. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणे म्हळें, सोम्या दिसूचेर बोवाळ दवर, तोवर तूं बचाव जातलोय आनी तुजे घराणेय बचाव जातले. Deuteronomy chapter 1 verse 30. सरस्पर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता. जशें तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमच्या पक्षेन झुजलो, तशें तो आतांय तुमच्या पक्षेन झुजतलो. Psalm chapter 41 verse 3. तो पिडेत पडून हातुळणार आसतना सरस्पर ताका आदार दिता. ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय.